देव बरी सांज दिव सगळ्यांक. पयस पयस पडलेल्यांक सगळ्यांक मातशें मुखार येत. दाविदाच्या पुताक जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, जेरुसल्याच्या रायाक जय, उंच सर्गी जय जय. प्रितच्या भाव भयणीनो, प्राचीन काळ सुरू जाला तेन्नातावन दडवणीन आनी प्रितीमोगाच्या कुरण्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आता आख्खे पवित्र सभे बरोबर सोमया जेजूचो पास्कांचो गूट समारंभ सुरू करता. हो गूट म्हणल्यार ताचे कोश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपण. तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या खाशा जेरुसलेच्या शारान भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कोश्टांनी आनी खुर्साच्या मरणान आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणान आनी मोहिमेवन जिवितान आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आनी भक्तीन तारण दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सोमयाचे फाटल्यान वचुया. प्रार्थुया. सर पदवेदार सासणाच्या देवा, तुझो आशीर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर आनी संतोषान आनी क्रिस्ताचो पाटलाव करतना ताचे उद्देशी सर्गीच्या जेरुसल्याक पावूंक आमकां फावो कर, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना. जे कोणी ताळयो हाडल्यात त्यो वयर उबारून दवरत. आमी इगोर्जेन भितर सरतले. आयज आमी ताळयो हाडूंक ना, कित्याक आमकां ताळयो मेळटल्यो मागीर फुकट मेळटल्यो. देखून आमी ताळयो घेवन येवंक ना. पूण आयज आमच्यो ह्यो बेश्ट्यो ताळयो न्हू, ह्यो चुट्ट्यो न्हू, पूण आमचें जण एकल्याचें जिवीत ह्या ताळयां सारकें जावचें. म्हणजे जेजू जरी तर त्या वाटेन येता, जेजू चलता आनी जेजूक हो येवकार दिवंक जाय, तेन्ना ह्या ताळयां भाशेन आमचें आख्खें जिवीत जमनीर आसूंक जाय. आयज आमच्या जिविताचे दर एक भाग, आयज आमचे गुण, आयज आमचे चित्न, आमचे आवडे, वो जी गिरेस्तकाय आमचे लागीं आसा, वो आमचे संबंध जे आसात ते सगळे आयज रस्त्यार, ज्या रस्त्यार जेजू चलून वेतलो. तर जेजूक येवकार दिवंक हे आमी आयज पाळुया, आमच्या मनान हाडुया. आयज व्हडलो सेरमाव नाका, व्हडलो नियाळ नाका, पूण तुमच्या जण एकल्याच्या जिविताचेर नदर मारात. तुमच्या जिवितान कितें आसा जे जेजूच्या पांयाशी आयज पडपाक जाय, जेजू ताचे वेल्यान चलून वचपाक जाय, आनी जे कितें आमी जेजूच्या पांयाशी दवरता ताची बदलणी जावन आमकां ते परतून मेळपाक जाय, एक नवसरणी जावपाक जाय. तर हेच मनान दवरून आमी बरे भाशेन आतां इगोर्जेन भितर सरुया. ह्यो ताळयो घेवन आमी मुखार सरता आसतना उगडास धरुया. जायतीं वर्सां आदीं हीच रीत जेन्ना घडलोली, फकत जेजूक भितर काडूंक, कित्याक जेजू देवाचो पूत, जेजू राजा, आनी हेच रायपण जेजूक आमी मानून घेता. देखून आमचे सगळे, आमचे जिवीत, आमचे गोराबे, आमची चिंतनां, आवडे, आमचे संबंध आनी हेर सगळे आमचे लागीं आसा तितलें जेजूच्या पांयाशी दवरुया. जैतुनाच्यो ताळयो धरून
हेब्रेवांची कुशाल भुरगीं सुम्याक मेळूंक वचूंक लागलीं, गाऊन आड्डून म्हणत आसलीं, जय जय देवाकूच सर्गी, जय जय गायात गायात सगलीं. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. आम्ही एकठांय जाल्या सोबे माझार बोलून जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. आयची मिसाची भेट भेटयता आसतना आतां सांगलां तशें सगळें आमचें जिवीत जेजूच्या पांयाशी दवरुया आनी ह्या आल्ताराचेर तें हाडुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात आना मारिया फेर्नांडीस, वाल्मिकी द कॉस्ता. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी ह्या पवित्र सातोळ्यान आमी भितर सरता आसतना आयची मिसाची मांडावळ करता आमची कॉन्फ्रारीची भाव भयणां सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांनी जबाबदारेची मनशां जावंक आनीक आमचे क्रिस्ती भावार्थाची शिकवण फुडें व्हरूंक जी जबाबदारी तांकां आसा भोव करून देवसांव चडोवंक देवसांव सांबाळूंक ह्या तांच्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता रेजिना मुंदी, सेबी लोबो आनी फामील, बिहायंड एनएसडी रोलंड फेर्नांडीस आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर भाग्यून फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. प्रार्थुया. सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, मनशा कुडाक खालतेपणांची देख दिवंक आमच्या सोडवणदारान मनशा स्वयं घेवचें आनी खुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणेन ताचे सोंसणिकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जीवनपणान वांटो मेळूंक कोनवाडायेन आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान दुनियान म्हाका खऱ्या शिसाची जीब दिल्या. तोको नासलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या व्हड्ड्यान उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दुनियान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना, खोड सोरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी फाट दाखयली. म्हजे खाड पिसुट्टल्यांक म्हजे पोळे दाखयले. म्हज्यो केडण्यो करतल्यांक आनी म्हजेर थिपी उडयतल्यांक तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना.
सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता, त्या पासत हांव बेइमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव बरो जाणा. देवाचें उतर. आमचो जबाब जावन दी. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. परतून म्हणया, म्हज्या देवा, कित्याक म्हाका सांडलोय. म्हाका पळयतात तितल्याय म्हज्यो मुस्कऱ्यो करतात, म्हजीं खेबाडां करतात. म्हाका केडण्यो तोकल्यो हालयतात. सर्वेस्पराचेर पातयो नासलो तर ताणें ताका निवारचो. सर्वेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी, निश्तूर मनशाचे पेडणे म्हाका धाड घालतात. म्हजे हात आनी पांय ते विणटात. सगलीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. म्हजीं आंगावेलीं आपणा भितर वांडटात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात. तूं तर सर्वेस्परा म्हाका एकलोच सोडूं नाका. तूं म्हजें बळ बेगाबेग म्हाका पाव. जबाब, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. म्हज्या भाव भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जोमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाकाणटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या सोमेस्त भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यानो ताचें वंदन करात. जबाब, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशां भाशेन जिवन तेवून तो खालतो जालो. मरोपर्यंत आनी कुर्सार मरोपर्यंत खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. हे पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वर म्हूण सगळे रोसणेन परगडचें. देवाचें उतर. पुडकार. मरोपर्यंत, कुर्सार मरोपर्यंत जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. प्रिय भाव भयणीनो, आतां आमी जेजूच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास आयकूंक वेता. बरे भाशेन चीत दिवन तो आयकुया आनी तातूंतलीं जायतीं उतरां आमच्या जिविताक लागता तसलीं आसतलीं. चीत दिवन आयकता आसतना तें आमच्या जिविताकूय लावन घेवया. हें वाचप जाल्या उपरांत व्हडलो सेर्मांव आयज आसचो ना.
आयज धाकटो सनियाळ आमी करतले त्या पासत आख्खें आमचें मन ध्यानान मनान आमी हें वाचप बरे भाशेन आयकुया. लुका प्रमाणे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. वेळ जातूच जेजू जेवणाक बसलो आनी ताचे सांगाती धर्मदूत ताणें तांकां सांगलें, कोश्ट सोंसचे आदीं तुमचे सांगाती हें पास्क जेवण करूंक हांव चड आनी चड ओतरेकतालों. खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यान हें पूर्ण जायसर ह्या फुडें हांव हें जेवण नव्यान चाखचो ना. आनी ताणें पात्र घेतलें आनी बापाक दिनवासून म्हणलें, घेयात आनी तुमचे भितर वांटात. खरेंच तुमकां सांगता, राज येयसर दाकाच्या फळांचे हांव आनीक पियेवचो ना. आनी ताणें उंडो हातांत घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. हें म्हज्या उगडासाक खोराक. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलेलो नवो खोरार. तें रगत तुमचे पासत वारोवचें आसा. तरी आसता म्हाका धरून दितल्याचो हात म्हजे बरोबर ह्या मेजार आसा. थारायिल्ले प्रमाणे मनशाचो पूत वेता खरो, पूण जो मनीस ताचो घात घेवंक वेता त्या मनशाचें कोठा. तांचे मदले अशें कोण करीत काय म्हूण ते आपणा भितर विचारूंक लागले. तांचे भितर कोणाक व्हडलो म्हूण लेखचो हे विशीं तांचे मदें विवादूय जालो. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, ओन बावार्थ्यां मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपलें दोनीपण चलयतात आनी तांचेर सत्य आसा तांकां बरें देखतें म्हणटात. पूण तुमचे मदें अशें जावं नये. पूण तुमचे मदें कोण व्हडलो आसत तो ल्हान कसो जावचो आनी कोण अधिकारी आसत तो सेवक कसो जावचो. तर कोण व्हडलो जेवणाक बसता तो वा ताची सेवा करता तो? जेवणाक बसता तो की ना? हांव तर सेवा करतल्या सारको तुमचे मदें आसा. म्हज्या उपद्र्यांनी म्हजे कुशीक रावल्यात ते तुमीच. देखून म्हज्या बापान जशें म्हाका राज नेमून दिला तशें हांव तुमचे सरी करतां. तुमी म्हज्या राज्यान म्हज्या मेजार खावन पिवन आसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांची मुनसुबी करून शिवासणाचेर बसतल्यात. सिमांव सिमांव, गोवा परी चायणीन तुमकां चाळूंक सैतानान सत्या मागून घेतल्या. पूण तुजो भावार्थ दडवणना जावंक हांवें तुजे पासत मागणें केलां. आनी तूं परत सोयरानार येतकूच तुज्या भावांक तूं घट कर. ताणें म्हणलें, सायबा, तुजे बरोबरूच वचूंक न्हय, पूण मरूंकूय हांव तयार. पूण जेजून असो जबाब दिलो, पेद्रू, हांव तुका सांगतां, आज कोम्यान 7 घालचे आदीं म्हाका ओळखोच नाय म्हूण 3 पावटी तूं भासतलोय. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमकां बोक्षें बुती आनी वांडून आसतना हांवें धाडलें तेन्ना तुमकां कितें पूण उणें जाल्लें? तांणी जाप दिली, कांयच उणें जालें ना. तांणी सांगलें, तर आतां बोक्षें आसा ताणें तें घेवचें, बुती आसा ताणें तशेंच करचें. तोरवार ना ताणें आपलें आंगावलें विकून एक विकती घेवची. खोट्यां मदें ताका लेखलो अशें जें बरयलेलें आसा तेंय म्हजे सरी खरें जावन येवंक जाय. ओय, म्हजे विशीं जें कितें बरयलेलें आसा तें खरें जावन येता. तांणी म्हणलें, सायबा, हे पळय 2 तोरवारी आसात. ताणें म्हणलें, पुरो. आनी भायर सरून
जेजू आपले संवये प्रमाणे जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक लागलो. ताचे सीस ताच्या फाटल्यान गेले. ते सुवातेर पावतोच ताणें तांकां सांगलें, ताळणेन पडना जावंक मागणें करात. आनी फातराचे ओडी इतलो आपूण तांचेसून पयस गेलो आनी दिंबयेर पडून अशें मागणें करूंक लागलो, बापा, तुजी खुशी जाल्यार म्हजे वेलें हें पात्र पयस काड. पूण म्हजी खुशी न्हय, तुजीच खुशी जावं दी. तेन्ना ताका धीर दिवंक स्वर्गार्थावन एक देवदूत येवन ताका दिश्टी पडलो आनी मरणाच्या आकांताक सांपळोवन तो अदीक खतखत्यान मागणें करतालो आनी ताचो घाम रोगताच्या थेंब्यां वरी धोरणीर गळटालो. आनी मागणें करतूच शिसां सरशीं उठून ये जाल्यार ते खोतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी न्हिदतात कित्याक? ताळणेंत पडना जावंक उठून मागणें करात. अशें उलयता थंयच आसतना खूब लोक दिश्टी पडलो आनी बारांतलो एकलो जुदास नांवाचो तांचे फुडें चलत येतालो. तो जेजूचो उमो घेवंक लागीं सरलो तेन्ना जेजून ताका म्हणलें, जुदास, उमो घेवन मनशाच्या पुताक विकून दिताय मू? ताचे भोंवती आसलोल्यांनी कितें जाता तें पळोवन ताका विचारलें, सायबा, आमी तोरवार वापरपाची? आनी तांचे भितरल्या एकल्यान परम याज्ञिकाच्या चाकराचेर आपली तोर साद मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. जेजून उलोवन म्हणलें, इतल्यान पुरो. आनी ताच्या कानाक हात लावून ताका बरो केलो. आपणाक धरूंक आयलोल्या मुखेल याज्ञिकांक, देव मंदिराच्या अधिकाऱ्यांक आनी जाणट्यांक जेजून म्हणलें, तुमी तोरसादी आनी तोणके घेवन येवंक हांव कोण पुंड कितें? हांव दिसपट्टो तुमचे मदें देव मंदिरांत आसलो तेन्ना तुमी म्हजेर हात घालोना. पूण हो तुमचो वेळ आनी काळोखाची पदवी. ताका धरून परम याज्ञिकागेर व्हेलो. पेद्रू पयस पयस रावून ताचे फाटल्यान गेलो. राज आंगणांत मोदेकात दोगटो करून भोंवती बसलोलीं थंय पेद्रू तांचे मदें वचून बसलो. कोण एकले चाकरणीन ताका दोगट्याक बसुल्लो देखलो आनी बरो करून ताका पळोवन म्हणलें, होय तांचे बरोबर आसलो. पूण ताणें ना म्हूण भासून परतीपात केलो. आगो, हांव ताका वळखच ना. आनी मातसो वेळ उपरांत आनीक एकल्यान ताका पळोवन म्हणलें, तूंय त्या मनशांतलोच. आनी पेद्रून म्हणलें, आरे मनशा, हांव न्हय. आनी सुमार 1 तास उपरांत आनीक एकलो भासूंक लागलो, हांवूय तांचे बरोबर आसलो म्हूण दुबाव ना. होय गालिलाचो मोरे. आनी पेद्रून म्हणलें, आरे तूं कितें म्हणटाय तें हांव नकलो. आनी रोखडोच तो उलयता आसतनाच कोंब्यान साद घालो आनी परतून जेजून पेद्रूचेर दिश्ट घाली. तेन्ना कोंब्यान साद घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय अशें जें सोम्यान सांगलोलें ताचो उगडास आयलो. आनी भायर सरून पेद्रू दुकानी रोडलो. आनी जे ताका धरून आसले ते ताका मारून मस्कऱ्यो करताले. ताचे दोळे बांदून ताच्या तोंडार थापटां मारून ताका म्हणूंक लागले, तूं पदवी म्हूण दाखय. कोणें मारला तुका सांग पळय. आनी निंदा करून जायते ताचेर आड उलयताले. दीस उजवाडटूच लोकांचे वडील, मुखेल याज्ञीक आनी शास्त्री एकठांय जाले. ताका आपले न्यायसोबींत व्हरून तांणी म्हणलें, तूं क्रिस्त जाल्यार सांग म्हाका आमकां. आनी ताणें तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सांगीन जाल्यार तुमी म्हाका सोत मानशाक ना. हांव तुमकां एक विचार करीन जाल्यार तुमी म्हाका जाप दिवच्याक ना. ह्या फुडें मनशाचो पूत देव पदवेच्या उजव्याक बसून आसतलो. तांणी सगल्यांनी विचारलें, तशें जाल्यार तूं देवाचो पूत होय? तांणी जाप दिली,
हांव म्हूण तुमीच सांगलें. पूण तांणी म्हणलें, आनी गोवाय आमकां कित्याक जाय? तांचे तोंडांतल्यान आमी तर आयकलां. आनी तांची आख्खी जमात उठली आनी ताका घेवन पिलाताशी गेली आनी ताचेर अशीं गाराणी करूंक लागलीं. आमचे लोकांक फटयतल्या शेजाऱ्याचे पोती फारीक करूंक म्हणून करतना आनी आपूण क्रिस्त राय म्हूण सांगतना आमी तुका दवरला. पिलातान ताचे लागीं विचारलें. तूं जुदेवाचो राजा होय? तांणी जाप दिली, तूंच सांगताय. पिलातान मुखेल यादनिकाक आनी लोकांचे झुंडीक म्हणलें, ह्या मनशाचो कसलोच गुन्यांव म्हाका मेळ्ळो ना. पूण ते जोरूंक लागले. आख्खे जुदेवांत गालिल्या मेरेन हांगासर पर्यान लोक शिकून तो उचाबळीत जालो. गालिल्या अशें म्हणलोलें आयकतूच तो गालिल्याचो गाय म्हूण पिलातान विचारलें आनी हेरोदीच्या अधिकारा खाल तो पडटा म्हूण गमल्या उपरांत ताणें ताका हेरोदीशी धाडलो, कित्याक तो त्या दिसांनी जेरुजाल्याक आयलोलो. जेजून पळोवन हेरोद जबर खुशी जालो, कित्याक ताका पळोवंक जायतो काळसून तो आशेतालो, कित्याक ताचे विशीं जायती खबर ताणें आयकल्ली आनी ताच्या हातांतलें कसलेंय एक विस्मीत आपणाक पळोवंक मेळटलें म्हूण तो रावतालो. सोबार भासांनी ताणें जेजूक विचार केले, पूण तो ताका कांयच जाप दिना जालो. मुखेल यादनीक आनी शास्त्री ताचेर थांबोन आसतना गुन्यांव घालीत रावले. तेन्ना हेरोदीन आपल्या शिपायां बरोबर ताका बेमान केलो आनी मस्कोऱ्यांनी धवें फूल आंगलें न्हेसोवन ताका पिलाताशी परत धाडलो. आनी हेरोद आनी पिलात त्या आदीं एकामेकाचे दुस्मान आसले ते त्याच दिसा इश्ट जाले. मुखेल यादनिकांक, अधिकाऱ्यांक आनी लोकांक एकठांय करून पिलातान म्हणलें, लोकांक फुसलायताय म्हणून तुमी ह्या मनशाक म्हजेशी हाडला आनी पळयात, तुमचे उजीर हांवें ताची चवकशी केली, पूण तुमी ताचेर फिर्याद दितात ते विशीं म्हाका ह्या मनशाचो एक तरी गुन्यांव मेळ्ळो ना आनी हेरोदीकूय मेळ्ळो ना. ताणें तर ताका आपचेशी परत धाडला आनी तुमी जाणोत मरण फावत तसलें कांय एक ताणें करूंक ना, देखून ताका कास लायता आनी सोडटा. परबे समूय एका कैद्याक ताणें सोडून दिवंक जाय आसलो. लोकांच्या आख्ख्या जोम्यान हुयेल मारून म्हणलें, हाका काड आनी बार्दाबासाक सोडून दी. बाराबासाक शारांत राजभोंग आनी प्राणघात ताणें केल्लो देखून बोणकोनीत घाल्लो. जेजूक सुटका दिवंक सोदतालो देखून पिलात नव्यान तांचे लागीं उलयलो, पूण तीं ओदीकूच आड्डूंक लागलीं. ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. ताणें तिसरे फावटी तांकां म्हणलें, पूण ताणें कितें कितें वायट केलां? मरण फावो तसलो गुन्यांव ताचे सवे म्हाका मेळूं ना, देखून कास लावन ताका सोडून दिता. पूण तीं व्हडलो बोबाड करून ताका कुर्सार मार म्हूण थांबोन आसतना मागतालीं आनी तांचे ताळे चडत वेताले. शेकी ती मागतात तशें करचें म्हूण पिलातान थारायलें. म्हणटूच बोंडाय आनी खून केल्ले खातीर बोणकुनीत घाल्ल्या मनशाक ती मागताली तशें ताणें सुटका दिली आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांचे आदीन केलो. ताका घेवन वेता आसतना कोण एकलो शिमांव सिरेनकार खेडेगांवांतलो येतालो. तांणी ताका वेटीक धरलो आनी जेजू फाटल्यान खुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. ताचे फाटल्यान लोकांची आनी ताचे पासत रडून उंच ताळ्यान विलाप करतल्या बायलांची व्हडली उरपूंच चलताली. तेन्ना ताचे वाटेन परतून जेजून म्हणलें,
जेरुसाल्याच्या दुवानो म्हजे खातीर रडू नाकात, बगर तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्या बाळां खातीर रडात. तर चोत्राय धरात अशें म्हणपाचे दीस येतले, जीं वाजटीं ज्या कुसव्यांनी जल्म दिवंक ना आनी ज्या ओड्ड्यांनी दूद दिवंक ना तीं भागी. तेन्ना दोंगराक आमचेर पडात आनी पर्वतांक आमकां धांपात अशें म्हणूंक लागतलीं. ओल्या लांकडाक अशें करतात जाल्यार सुक्या लांकडाचें कितें जातलें? आनीक दोगां गुन्यांवकारांक ताचे बरोबर जिवेशी मारूंक व्हरताले आनी कोट्टो म्हणटात त्या जाग्यार पावतोच ताका आनी चोरांकूय थंय खुर्सार मारले, एकाक ताचे उजवे कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक. जेजून म्हणलें, बापा, तांकां बोगोस, आपूण कितें करतात ते नकळोत. मागीर तांणी सर्ती घालून ताचीं आंगवस्त्रां माटलीं आनी लोक उबो रावन पळयतालो, पूण वडील ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक म्हणटाले. हाणें दुसऱ्यांक सोडयली. हो देवान विचून काडलेलो अभिशेक जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचें. शिपायूय ताच्यो केश्टावो करताले आनी लागीं येवन ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं सुदैवाचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्या वयर बरोवन मारलेलो लेख असो जालो, जुदेवाचो राजा हो. खुर्सार उमकळटल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं अभिशेक न्हय तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली. तेच कास्ती तूं सांपडलेलो आसतना तूंय देवाक भियेनाय. आमकां तरी केनीत फावो जाल्या आमचे कुटुंबा प्रमाणे आमी भोगतांव, पूण हें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू, रायपण तूं येता तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, आज तूं म्हजे सांगाता वैकुठांत आसतलोय. सुमार 2 पार जालोलो आनी 3ऱ्या पारा पर्यंत सगल्या देशाचेर काळोख पडलो. सुर्या पालवलो आनी देव मंदिराचो पड्डो मोदेकात दोशी पिंजलो आनी व्हडल्यान आड्डून जेजून म्हणलें, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. हांगा दिमी मोची. घोडलां तें पळोवन सोदपतीन देवाक वाखाणणी दिवन म्हणलें, खऱ्यानूच हो बरो मनीस आसलो. आनी हे घडणेक हाजीर जावन जल्मलोलो सगलो लोक जालोलें तें पळोवन व्हड्डी बडयत परत गेलो. ताचे ओळखीची सगलीं जाणां पयस उबीं रावन हें पळयतालीं. तशेंच गालिलेयांतावन ताचे फाटल्यान आयलोलो त्यो बायलो. जुदेयाच्या आरिमात्या नगरांतलो जुजे नांवाचो एक मनीस आसलो. तो बुडवंतांतलो एकलो, बरो आनी सात्वीक मनीस. ताणें तांचे मुसलतीक आनी कर्तुबांक आपली कबलात दिवंक नासली. तोय देवाच्या राज्याची वाट पळोवन आसलो. ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली आनी ती देंवन एके ओलीन रेवडायली आनी तेतून वयर कोणाकूच दवरूंक नासलोलो तसल्या कांतयलोल्या फोंडान ताका निकिपिलो. तो दीस तयारेचो दीस आसलो आनी सोनवार सुरू जावचो वेळ पावलोलो. गालिलेयांतावन ताचे बरोबर आयलोल्या बायलांनी ताचे फाटल्यान वचून समाधी आनी कशे भाशेन ताची कूड तातूंत दवरल्या ती चोत्रायन पळयली. मागीर परत वचून परमळाचे आनी माखणेचे नग तयार केले. सोनवारा दिसा कायद्या प्रमाणें
ताणें विसव घेतलो. बसूया. भाव भयणीनो, जेजूच्या कोश्टांचो इतिहास आमी आयकला. पयले पावटी कडेन तो आमी आयकूंक ना, जायते पावटी आयकला हाचे पयलीं. आनी जेजूचो कोश्ट आसात तातूंत आमकां लागतलें जायतें आमकां मेळटा. एक एक वस्त काडून जाय आमी जरी तर काडली आनी ताचेर नियाळ केलो जायतें करपाक जाता. थोड्यो वस्तू आमकां आठव्योचूय लागतल्यो, जे परी आयज आमी वाचता आसतना आयकलां. जेजू आपल्या शिसांक जी आदीं शिकोवन दिलोली ती परती सांगता. म्हणजे बुती घेवन वचो नाका, व्हाणू घालून वचो नाका, दांडो कोंकें घेवन वचो नाकात, हें जेजून आपल्या शिसांक पाठयता आसतना सांगलोलें. तें तांकां उगडास करून आतां ह्या निमण्या वेळार जेजू म्हणटा, आतां घेयात, बुती घेयात, व्हाणू घेयात, तोरसात, तलवार घेयात, गरज पडटली ताची. आनी खरेपणी भाव भयणीनो ताची गरज पडली तें आमी आयकता. जेन्ना हो झुंड आयलो आनी जेजूक धरूंक आयलो, जेजूक मारूंक आयलो, व्हरूंक आयलो, तेन्ना कोणें तरी शिसां मदल्या एकल्यान विचारलें, जेजू सायबा, आतां आमी तलवार वापरची? भाव भयणीनो, जेजूची उतरां आतां वय जावपाक जाय आसलीं आनी आयच्या काळार हें वय जातलें. जरी तर आमकां कोणें एटॅक केलो जाल्यार आमी आनीक ओगी रावची ना, अशें आमी जायते पावटी म्हणटा. आमी दांडे आनी तलवारी घेवन आमी मारूंक जाणा, क्रिस्तांव मारूंक जाणा, अशें आमी म्हणलेलें आसा जायते जाणांनी. पूण जेजू म्हणटा ना, ताची गरज ना. आनी तरी आसतना उचांबळ जालोल्यांतल्या कोणें एकल्यान आपल्या हातांतली तलवार घेवन एकल्याचो कानूच कातरलो. आनी जेजूचें उतर फकत इतलेंच, इतल्यान पुरो, आनीक नाका केस्तांवां, आनीक वायट करपाक नाका, इतल्यान पुरो. म्हणटच आयज पासून भाव भयणीनो, आमचेर जेन्ना कोश्ट येतात, त्रास येतात, जायते पावटी आमकां आमचे वडील ओगी रावलेले दिश्टी पडटा. जायते पावटी आमी म्हणटा आमचो बिशप कित्याक उलयना, ओगी रावता. जेजूची शिकवण भाव भयणीनो बदलूंक ना, आजून पासून आसा. जरी तर ओल्या लांकडाचें अशें जाल्यार सुक्या लांकडाचें कितें जातलें? खुद देव जावन जरी तर जेजूक असले त्रास पडले आनी असले कोश्ट भोगले जाल्यार आमचें कितें जातलें हें आदीं फुडें सांगून दवरलेलें आसा. देखून आमचेर जेन्ना कोश्ट येतात, त्रास येतात, तेन्ना ते सुटावे करूंक घडये आमी जायते भाशेचे उपाय घेता. आनी मनीसपणाच्या नात्यान आमी ते घेवंकूय जाय. पूण त्याच बरोबर जेन्ना हे कोश्ट त्रास येतात, भोव करून आमच्या भावार्थाक लागून, तेन्ना ते सोंसूंक आनी ते सोंसून तांचेर जैत व्हरूंक आमी तयार आसूंक आयज आमकां उलो. तर भाव भयणीनो, ह्या जेजूच्या कोश्टान सुरवातेक हांवें म्हणलेलें तशें आमकां सगल्यांक वांटो आसा. खंय ना जाल्यार खंय आमच्या जिविताक तें लागता. जायत्यो वस्तू जेजूच्या कोश्टांतल्यो आमकां सारक्योच लागता. आनी थोड्या जाणांक हे मारेकार कोश्ट आसात ते खरेंच लागतात, सोंसूंक जायना. ते दोशेचेर जायतीं जाणां पावलेलीं आसात अशें तांकां दिसता. जाल्यार एकूच भावार्थ घट धरूंक, जेजून जें केलां आनी जेजून जें सोंसलां तें म्हजे सारकें, म्हजे पासत, हें समजून घेवन ह्या कोश्टांक फुडो करूंक आनी हे भाशेन जेजून जशें जैत व्हेलां तशें आमी जैत व्हरूंक आमी तयार जावया. आतां हे मिसाचे भेटेन आमी आमची भेटवणी करता आसतना हेंच आमचें जिवीत, भोव करून अवघडायेचें जिवीत, आमच्या कोश्टांचें, त्रासांचें जिवीत. आमी सदांच कोश्टान आनी त्रासान उरचे पासत न्हू, पूण ताची बदलणी जावंक, जे भाशेन उंडो आनी सोरो, आतां उंडो आनी सोरो उरचो ना, जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो. तेच भाशेन आमचे कोश्ट, त्रास, उपद्रे, आमचें टेन्शन आनी आमची हार हें सगळें बदलूंक जाय. पूण भावार्थ जरी तर ना जाल्यार भाव भयणीनो हें शक्य ना. ह्या पासत आमचो भावार्थ थीर करुया. कसलीय परिस्थिती आमचेर येवं, आमचो भावार्थ जेजूचेर थीर. आनी ह्या पासत तो एका बळवंत विरा सारको आमचे मुखार वेता हें जाणा जावन
आमी विस्वास धरून आमचीच भेटवणी आमचें समर्पण देवा मुखार ह्या आल्ताराचेर हे भेटवणेन आतां करुया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सर्वदुदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंगवार मरितान सल्मलो, पावस काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वपिदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचे मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, आत्म्याचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान भावार्थान देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी बापाची कोशी मागण्यांतल्यान सोदून काडून खेरीत हुस्को, अपांगुळां, घरचे वंतां, दुबळ्या, एकसुऱ्या आनी कोण नासलेल्या सोबे दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे आमच्या सरकारी वडिलांनी गरजेवंतांक फावो त्यो सवलती दिवन सगळ्या धर्माच्या लोकांक एकसारखी लेखून आनी गोंयचे बरेपण चिंतून फुडले पिळगेक सांबाळून बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे झुजांत चलतल्या देसांनी साबार निरपराधी भुरगीं आनी लोक मरून गेला. जायतो लोक अपांगूळ जाला. तर संवसारांत जंय झुजां चलतात ती बंद जावंक आनी शांती येवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे आमच्या गोराब्यांत, समुदायान वो गांवांत गरजेवंत आनी अपंगूळ लोक आसा तांची आमी मोगान सेवा करूंक, तांकां भेट दिवन तांचो बरवासो चिवाळ करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गीचे बापा, तुजे मुखार आमी उबारल्यांत ती मागणी आनी आमच्या काळजा मनान आसलेली मागणी आनी आमी मागूंक नकळो तेंय तुजे काकलुतीन आमकां फावो कर. आनी तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणान आमी मिसळ जाता आसतना आमचें जिवीत तुज्या हातान घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. C18, page 36. C18.
Nicudo somor pita Shimona somor puya Nicudo doyar kota Mazayam chitoyar koya Yadnik takaros pedwada Ami amchi chimetoya Krista rogoto konvita Biogami aiti sauya Słońce wonto ja zatle Bogdan marula historia Krista rogopi on zatle Amcia miarka doskoria म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सुर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात हे तुमच्या हातूंतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्परा आमच्या कोनवाळ्या बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुजें बोगसणें आमकां बेगीनच मेळूं आमच्या कोरन्यांक तें फावो न्हय तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनाक लागून तुज्या दोयाळ काळजाचो मायेमोग आमी भोगूंक पावूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निरपराधी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कोश्ट दोग सोंसले आनी आपणाक फावो नासलोली खास्त नोश्ट्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स
नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पडा पोरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजूचे कोश्ट आनी मरण ताचेच पासत न्हय पूण आमचे पासत. जेजूचे कोश्ट मरण मरणा पासत आनी कोश्टां पासत न्हय पूण पुनर्जीवनपणा पासत आनीक जैता पासत. हेंच जैतान आमकांय जण एकल्याक कुरपा मेळूंक आमचे सगळे कोश्ट त्रास वडवडे आनीक आमची भिरांत आमी देवाच्या हातान घालुया आनी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बोगुसां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पापडे आमची काकूत कर, काकूत कर. देवाचे शेळे
शिरे संसाराचे पाप काटले आमकां शक्ती दी शक्ती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमिया तुझे मुझे तो योचे म्हाका पावना तुझ्या एकाचा चंद्राक पळयकी मेवलेली. कुमन्या गीत घेऊया D11 पेज 53 D11. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, ओप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलें. कुर्साक खिळायलोली जेजूची कूड जाली आमचें खाण आनी कुर्सार वारयलोलें रगत जालें आमचें पिवण. ताचें मरण आमचो भावार्थ घोट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेट्टा. तर ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावंक आनी बरवशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बसुया. आयज जेजूच्या कोश्टा मरणाचो आयतार आमी मनयता. रामाचो आयतार अशें आमी म्हणटा. चुट्ट्यांचेर आशिर्वाद घातलेलो आसा. त्यो चुट्ट्यो आमी घेवन आमच्या घरा वेतल्या आनी घोडे जायतीं जाणां ती हिड्याक लायन दवरतलीं, जायतीं जाणां आपल्या ऑल्तरीचेर दवरतलीं आनी थोडीं जाणां ती बेश्टी वतलीं आनी उडयतलीं. कित्याक व्हरपाची चुट्टी, कोणा पासत ती, हेचेर मातशें आमी नियाळ करचो सारको. आनी फुडल्या वर्साक आनीक एक पावटी आमकां बदल करपाक उरत जाल्यार आमी गेल्ल्या वर्साक जायतीं जाणां आसलीं, ह्या वर्साक तीं नात. फुडल्या वर्साक आमचे मदलीं कडेन जायतीं जाणां आसचीं ना. पूण जीं कोण उरतात फुडल्या वर्साक आमी ज्यो ह्यो चाली रिती पाळटा त्यो समजून आनी त्यो बरे भाशेन पाळप एकदम गरजेचें. ह्यो चुट्ट्यो ज्यो आसात त्यो आमच्या घरा व्हरून हिड्याक लावपाक न्हय. ह्यो चुट्ट्यो आसात त्यो जेजूक येवकार दिता जेरुजाल्यान. म्हणजे जेरुजाल्यात जेजूचो येवकार म्हणल्यार ताच्या कोश्टांत येवकार. कोश्टांत येवकार दिवपाक चुट्ट्यो जाल्यार जितले पावटी आमची नदर ही आमच्या चुट्टेचेर पडटा, जी आमच्या घरा लागीं हिड्याक लायलोली वा ऑल्तरीक लायलोली वा आनी खंयसरूय आमी दवरलेली दिसती पडटा, तितले पावटी कोश्ट त्रास आमच्या जिवितान आमी क्रिस्ती मनान येवकार दिता आनीक जेजूक आमच्या ह्या कोश्टांनी येवकार दिता. हें आमकां उगडास जावचो. आनी ह्याच मनान जायते पावटी दुयेंस जाता वो घरान कितेंय वायट जाता, सोंसूंक जायना, तेन्ना ही चुट्टी वापरूंक जाता. पूण ती चुट्टेक लागून आमकां मिलाग्र जातली अशें समजचें न्हू. पूण फकत जेजूक जरी तर आमी आमच्या जिवितान आमच्या कोश्टान त्रासान येवकार दिता, आमच्या दुयेंसान जेजूक येवकार दिता, जाल्यारूच आमकां सगळें जैत फावो जातलें. हें मतीन दवरचें. आनी आयज चुट्ट्यो वता आसतना बरे भाशेन त्यो व्हरच्यो, बरे भाशेन त्यो वापरच्यो. आमच्या कॉन्फ्ररीच्या भाव भयणांक आयची जबाबदारी घेवन ताची मांडावळ केल्ल्या पासत आमचे दिनवास. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 29,200 रुपया, दाबोलीं कपेलान 2,190 रुपया, सगळे मेळून 31,390 रुपया. भाव भयणीनो, आयज प्राचीत काळाचो 40वो दीस आनी ह्या 40 दिसांनी आमच्या तरणाट्यांनी तयार केल्ली मागणी तुमचे लागीं पावल्या. रुई मागीर काड, रुई मागीर काड, दवर मातशें दवर मागीर काड. हे 40 दीस आमच्या तरणाट्यांनी तयार केल्ली, तशेंच डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी हांणी तयार केल्ली मागणी आनी ताचेर नियाळ आनी बो करून इकॉलॉजीचेर नियाळ तुमकां सगल्यांक पावल्यात. आनी तुमच्या मदल्या जायत्यांनी ते दुसऱ्यांकूय पाठयल्यात. पूण सारकें पळोवंक वचत जाल्यार जें एक दिसाक आमी कितें करूंक जाय आसलें तें घडये आमी सगळीं करूंक पावूंक ना. आनी ह्या पासत सगल्यांक तुमकां एक विनंती, जी मागणी धाडलेली डिलीट केली जाल्यार आसूं, कांय म्हणपाक जायना. पूण आजून पासून तुमच्या वॉट्सॅप ग्रुपाचेर जरी तर ते आसात जाल्यार तुमच्या समुदायान ह्या फुडल्या वर्साक म्हणजे गवळीक वर्स जेन्ना सुरू जातलें त्या आख्ख्या गवळीक वर्सान तातूंतल्या त्या 40सांतली खंयच्यो वस्तू तुमच्या जिवितान घालपाक जाता, टू पुट इट इन टू प्रॅक्टीस, हें तुमी आतां हे 2 म्हयने उरल्यात तेन्ना समुदायाचे जमातीन ताचेर एक भासाभास करची म्हणून हांव तुमकां विनयतां. तशेंच मागणी जी केल्ली आमच्या तरणाट्यांनी, ती मागणी वन टायम प्रेयर्स न्हू ती, पूण ही मागणी केन्नाय करूंक जाता. ही 40 मागणी आमच्यान केन्नाय करूंक जाता, केन्नाय आमकां गरज पडटा. तर ही मागणी तुमी वापरची जाता ते भाशेन. आनीक
ही आमी वापरता आसतना एकामेकाक आमची ही पिलग्रीम आमी आतां वी आर पिलग्रिम्स म्हणटा, पिलग्रिम्स ऑफ होप, आमची यात्रा चलता आसतना ह्या मागण्यांचो आमकां आदार जावचो हो आमचो आवंडो. तर सगळ्या तरणाट्यांक आमच्या फिरगोजेच्या जाणी ही मागणी बरोवपाक भार घेतलो. 40 जाणांनी 40 मागणी बरयल्ली आसा म्हणटच आमचे फिरगोजेन 40 तरणाटी बरोवपी आसात. आमची आसात, पूण जायते पावटी भाव भयणीनो आमी आमच्या तरणाट्यांक आमच्या भुरग्यांक न्हिदावन दवरलेलीं आसात, धांपून दवरलेलीं आसात. ही मागणी जी आमी धाडलेली सगळ्याक जायत्या जाणांनी ती एप्रिशिएट केल्यान, काय बरी मागणी करता तुमची तरणाटी. पूण एक मागण्यान काबार जायना. ह्या आमच्या तरणाट्यांक फावो तें उत्तेजन आनी फावो तो सांगात आमी वाडलेल्यांनी आवय बापायनी दिवचो. तांकां पूश जो जायो तांचे गूण आमचे मुखार दाखोवपाक हें करपाक तांकां आदार करचो. आमचे इगोर्जेन आमी जायत्यो ह्यो सवलती आमच्या तरणाट्यां पासत तयार करता, त्यो घेवपाक तांकां तुमी पाठोवची. जायतीं जाणां आडावन दवरतात फाटल्यान वेगवेगळ्या कारणाक लागून. मातशें चोतराय दवरात आवय बापायनो आनी तुमच्या ह्या तरणाट्यांक जाता ते भाशेन मुखार धाडल्यान. जीं 40 भुरगीं 40 तरणाटीं जाणी ही मागणी बरयली तांच्या आवय बापायकूय आमची शाबासकी. आतां आमी पवित्र सातळ्यान भितर सरता, होली वीक. ह्या होली विकान भितर सरता आसतना सोमार मंगळार बुधवार घडये आमी व्हडलेशें कांय करना. ब्रेस्तार शुक्रार आनी शेनवार आनी आयतार हे निमणे 3 दीस आहा तेन्ना आमी ही व्हडली समरमणी करता. जाल्यार हे पयले 3 दीस आसात तेन्नाय आमची तयारी बरे भाशेन जावची. तातूंत एक येता बुधवार आनी हो बुधवार जो येता आमी जे होली वेनिसडेज सुरू केल्ले आसात तातूंत हो येवपाचो आसा तो बुधवार सगळे ट्रान्सपोर्ट आनी लॉजिस्टिक्स हांचे पासत भेटयलेलो आसा. सगळे जे ड्रायव्हर आसात वेगवेगळे तरेचे, जावं टॅक्सी ड्रायव्हर्स आसात वो लोडेड गाडयो आसात तांचे ड्रायव्हर्स आसात, हेवी व्हेकल्सांचे वो बसीस आसात, हे सगळे भाशेचे जे ड्रायव्हर आसात तांकां सगळ्यां पासत भेटयल्लो हो आमचो बुधवार. सगळ्या ड्रायव्हरांनी जाता ते भाशेन त्या दिसाक बुधवारा दिसाक येवपाक वो तांच्या घरच्यांनी त्या दिसाक येवन तांचे पासत मागपाक हो सयेक घेवचो. जे कोण लॉजिस्टिक्सान आसात वेगवेगळे तरेचे लॉजिस्टीक ट्रान्सपोर्टेशन तांणी सगळ्यांनी भाग घेवचो आनी तांचे पासत आमी मागूंक येवचें म्हूण तुमकां सगळ्यांक उलो. पवित्र सातोळ्यान चोत्रायदोरची 17वेर ब्रेस्तार त्या दिसाक सोमयाचे निमाण्या जेवणाचो ब्रेस्तार मॉन्डे थर्सडे त्या दिसाक सकाळचें मीस आसचें ना. सांजेर 2 मिसां जातलीं. पयले मीस 5 वाजता आनी ह्या पयल्या मिसाचेर आपोस्तलांचे पांय धुवपाची रीत जातली. आपोस्तलांचे पांय धुवंक आमी जे वेंचून काडलेले आसात तांकां ब्रेस्तारा दीस दनपारच्या वेळार पादवी बराबर पातकुरा बराबर जेवण जातलें. सगळीं जीं 12 आपोस्तलां वेंचून काडलेले आसात तांणी हो वेळ आनी हो दीस आपलो कुशीन काडून दवरचो आनी चुकयनासतना हाजीर जावचें. तशेंच आमची PPCची एक्सको कमिटी आसा ती तांचे बराबर हाजीर जातली आनी आमचे फाब्रिकाची कमिटी मातशें चोत्राय दवरची. दुसरें मीस जातलें 7 वाजता मांडावळ करूंक कॉन्फ्रारिया. पयल्या मिसाची मांडावळ करतली PPC. 7 वरांचेर दुसरें मीस जाल्या उपरांत भोव पवित्र संस्काराची बोजवण सुरू जाता 8 वाजता. 8 ते 8:30 दाबोली सॅक्टर, 8:30 ते 9 आल्तो दाबोली सॅक्टर, 9 ते 9:30 रेजिना मुंदी सॅक्टर, 9:30 ते 10 आसोय दोंगरी सॅक्टर, 10 ते 10:30 आल्तो चिकाली सॅक्टर, 10:30 ते 11 नाकेली सॅक्टर, 11 ते 11:30 जिना पेंटा फोंडवे सॅक्टर आनी 11:30 ते 12 देवसुआ आनी इग्रेजा सॅक्टर. आनी त्याच बरोबर सगल्यांचें आमचें कॉमन होली आवर तुमी सगल्यांनी जेजूक सांगात दिवंक हाजीर जावचें. 18वेर सोमिया जेजूच्या कोश्टांचो शुक्रार सकाळचें 7 वाजता खुर्साची वाट जातली इगोर्जेन
आमची तरणाटी ताची जबाबदारी घेवन बरीचशी मांडावळ तांणी केल्ली आसा. सगळीं आमी ह्या खुर्साचे वाटेन भाग घेवंक हाजीर जावची. आमची सांजेची समरमणी 4 वाजता सुरू जातली. चोत्रायदोरची सांजेर 4 वाजता सुरू जातली. मांडावळ करतले कॉन्फ्रारिया. 19 तारखेर पवित्र सोनवार, त्या दिसाक मीस ना, पूण सकाळचें प्रार्थन जातलें 7 वाजता. सगळीं आमी त्या दिसाक ह्या खेरीत सकाळच्या मागण्यांत भाग घेवंक हाजीर जावया. इस्टर विजील सर्वीस, आमचें रात जागरण सुरू जाता 19 तारखेर सांजे 11 वाजता. आनी त्या उपरांत आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणान वांटो घेता आनी पवित्र मिसाची भेट भेटयता. सगळीं आमी जाता ते भाशेन ह्या रातच्या मोदयांनीच्या मिसान वांटो घेवंक प्रयत्न करुया. सकाळीं पास्काच्या आयतारा सकाळीं 1 मीस जातलें 8 वाजता. तशेंच दाबोलीं कॉपेलान मीस जातलें 8 वाजता. चोत्रायदोरची आयताराचें मीस सांजेचें ह्या सोनवाराक आसचें ना. समुदायाच्यो जमाती 13वेर म्हणजे आयज फादर आग्नेल समुदाय आसोय एल्विरा गोन्साल्वीस हांच्या घरान सांजेर 5 वाजता. सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवस्वागरान सुकुरिना मिनेझीस हांच्या घरान 5:30 वाजता. सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक पॉल फेर्नांडीस हांच्या घरान 4:30 वाजता. 15वेर सेंट फ्रांसीस दे असिसी समुदाय इग्रेजा 1 आनी इग्रेजा 2 कायतान फेर्नांडीस हांच्या घरान सांजेर 6:30 वाजता. ह्या पवित्र सातोळ्यान खेरीत भाशेन कुमसारां आनीक कुमन्यांव आमच्या गांवांत आसलेल्या दुयेंतां पासत, पिडेस्त आसात तांचे पासत समजता. जीं कोण दुयेंत आसात आनीक तांच्यान मिसाक येवपाक जायना तांचीं नांवां तुमी ऑफिसान दिल्यांत म्हूण हे भाशेन ती जातली. 14वेर म्हणजे फाल्यां सोमारा दिसाक देवसा आल्त चिकाली, रेजिना मुंदी आनी आल्त दाबोलीं. 15वेर बुधवार मंगळारा दिसाक जिना पेंटा फोंडवे नाकेली आनी इग्रेजा. 16वेर आमी रिजर्व डे दवरला. जरूय तर कोणूय उरलीं चुकोन जाल्यार ऑफिसान तुमी कळोवचें. 15वेर 16वेर तांचे पासत आमी तांच्या घरा येवन तांकां कुमसार तशेंच कुमन्यांव फावो करतले. ज्या घरांनी आमचीं दुयेंत आसात जाता ते भाशेन घरचीं आसात तांणी रावचें घरा. तुमी कामाक बीन वचपाचीं आसत जाल्यार वसात, पूण जांच्यान रावपाक जाता ते जाता ते भाशेन तुमी घरान रावचें. घरची तयारी बरे भाशेन करची. भाव भयणीनो, आमचे 12वेच्यो आनी 10वेच्यो परिक्षा सोंपून आतां एडमिशन सुरू जाल्लीं आसात. आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल सकर हायर सेकंडरी स्कूल कोर्तालीं कळोवंक लायता एडमिशन्स फॉर 11th आर्ट्स आनी 11th कॉमर्स ओपन जाल्लीं आसात. हाचे डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसात, त्यो पळोवच्यो. तशेंच कॉलेजीची एडमिशन सुरू जाता. आमचे सेंट जोसेफास कॉलेज सायन्स कॉलेज मायक्रोबायोलॉजी आनी कॅमिस्ट्री हे 2 सब्जेक्टान डिग्री दिता. आमची 12वी पास केल्लीं भुरगीं आसात, सायन्स घेवपाक सोदतात, तांणी येवपाक तुमकांय उलो. सेंट सेबेस्टियन चर्च आकें मारगांव खेरीक एक इन्विटेशन धाडटा. मुद्दम सांगता तुमकां सगल्यांक. Invitation for International Exhibition on Eucharistic Miracles of the World. There will be veneration of relic of Blessed Carlo Acutis. Inaugural ceremony will be on 28th April. Exhibition will be from 28th April to 4th May. हाचे नोटीस बोर्डार डिटेल्स घातलेल्यो आसात. खेरीत भाशेन भाव भयणीनो वचात आखें हे फिरगोजेन आनी पळयात आख्ख्या संवसारभर पवित्र मिसाचे भेटी विशीं, भोव पवित्र संस्कारा विशीं जायत्यो मिलाग्री घडलेल्यो आसात. आनी खरो जिवो जेजू ह्या संस्कारांत आसा तो आमकां दिश्टी पडलेलो आसा.
त्यो वचून पळयात, जाणा जायात, ताची म्हायती घेयात आनी तुमच्याय जिवितांत भोव पवित्र संस्काराची बजवण आनी भोव पवित्र संस्कारान वांटो घेवप, वाडत वचो आमचे फिरगोजेन मिसाक येवपाचो आंकडो लोकांचो वाडटा पळोवंक बरें दिसता. आनिकूय वाडूंक जाय. सगल्यांनी मिसाचे भेटेन सकाळीं येवचें आनी मिसाचे भेटेन भाग घेवन ह्यो सगल्यो मिलाग्री ज्यो जातात त्यो आमच्याय जिवितांत करून घेवचो म्हूण म्हजो उलो तुमकां सगल्यांक. आमचे दिनवास जे गूड सॅमरिटन फंडाक आपली देणगी दिल्या, एका बऱ्या देखणारान 15,000 रुपया आनी आनीक एका बऱ्या देखणारान 10,000 रुपया. आनीक एक पावटी उगडास करता, जी कोण गरजेवून खरेंच गरजेक सांपडलेलीं आसात आनी कसलोच आदार ना तसल्यांक तुमी हो फंड घेवपाक आमच्या इगोर्जेन पाठोवंक येता व तुमीच तांचीं नांवां आमकां दिवं येता आनीक तांची जी अडचण आसा ती आमकां सांगूं येता. तशेंच आमचे दिनवास आमच्या फाब्रिकाक आपली देणगी दिल्या, एका बऱ्या देखणारान 15,000 रुपया आनीक एका बऱ्या देखणारान 10,000 रुपया आनी एका बऱ्या देखणारान 5,000 आनी एकल्यान 3,000 रुपया दिल्यात. तुमच्या उदारपणाचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक आमी मागता. आतां मीस जाल्या उपरांत सगल्या तरणाट्यांक जमात जातली, सगल्या तरणाट्यांनी चुकयनासतना रावचें. तशेंच पंचायतीचो नोटीस आयज ऑर्डिनरी ग्राम सभा सुरू जालीशी दिसता म्हाका, जाली जाल्यार खबर ना, पूण तुमी जाता ते भाशेन वचून हे ग्राम सभेन वांटो घेवचो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. R43 पेज 199 R43. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. आमी एकठांय जाल्या सोबे माझार वनू वळ्या, जेजू आमच्या राया, सोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, सोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. तुझी पोसलाक आमी एकठांय जावया आमी, क्रिस्ता राया करू भोवमान एका तऱ्यान एका काळजान. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. आमी एकठांय जाल्या सोबे माझार वनू वळ्या, जेजू आमच्या राया, सोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, सोय जेजू आमच्या राया, जेजू